नमस्कार. रंगपंचमीचे रंग एकामेकांत बरसवूया. खोस रंगाची खोस सासण्याची सगळीकडेन फाकोया. सविस्तर होळयेची परबी भेटयत हांव दिप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो. धोलार पडले बडी. गोंयभर शिगम्याक सुरवात. वचत थंय आयकुपाक मेळटा धोल आनी ताशांची घुमी. गोंयांत व्हडा उमेदीन मुख्यमंत्री मंत्री आनी आमदार तशेंच हेर लोकांनी एकामेकांक रंग लायत मनयली होळी. समेस्त गोंयकारांक दिल्यो रंगपंचमीची परबी. होळी खेळटना जपात बायलांचो आदर. मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन. आंगार होळी पडून जखमी जाल्ले मेणकूरच्या पुलीस हवालदाराक दुर्दैवी मरण. होळी पडून जखमी जाल्ल्यान जीएमसीत घेतालो उपचार. आमदार विजय सरदेसाईन विधानसभेत मांडला गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक. 13 मार्चाक विधेयक सभाघरांत येतले चर्चेक, सांगता विजय. मडगांव नगरपालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी सगळ्यात चड भ्रष्ट विजयाचो आरोप. चिंचिणी एका घरात अचकीत पेटलो उजो. उज्यांत एका 70 वर्साच्या बायलेक आयले मरण. जाल्यार एकलो किरकोळ दुखापतींतल्यान जालो साल्वार. घर तशेंच सामानाचेर जाले लासून गोबर. आणि सीसीपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पणजेचे राजकीय वातावरण बरेच तापलां. आपल्या पॅनलांतल्यान एकूय उमेदवार सरूंक ना भायर. उत्पल पर्रीकराचो सणसणीत दावो. आता खबरो विस्तारान. धोलार बडी पडल्या. पुराय गोंयभर घुमचे कटर घुम हो आवाज कानार पडटा. गोंयभर होळयेची वेगवेगळी परंपरा आसा. होळयेन शिगम्याक सुरवात जाता. कांय कडेन होळी हाडून ती घालतात जाल्यार कांय कडेन होळी लासतात. पळयात होळयेची कांय खिणचित्रां. शिगमो गोंयकारांचो उमेदीचो उत्सव. गोंयच्या कांय वाठारांनी होळये आदींच शिगमो मनयतात, पूण शिगमो सुरू जाता तो होळये उपरांतूच. सत्तरीचो शिगमोय असोच आगळो वेगळो. कोपाड्डे, मासोड्डे आनी हेर सत्तरीच्या वाठारांत सोमारा राती होळी हाडून घातली. पळयात. पेडण्या म्हालांतल्या मांद्रे, मोरजे आनी हेर वाठारांत पारंपारीक पद्दतीन होळी घातल्या उपरांत लोकांनी धोल आनी ताशांच्या तालार घोस्त काडलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
होळी रे होळी पुरणाची पोळी अशें म्हणीत तशेंच ढोल ताशे वाजयत पुराय गोंय आयज होळयेच्या रंगान रंगला. गोंयचे मुख्यमंत्री मंत्री आनी आमदारांनी समेस्त गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयली. रंगाचो उत्सव खेळटना बायलांचो आदर जपात तशेंच तांचो मान राखात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान केलें. तशेंच हेर लोकांनी एकामेकांक रंग लावन होळयेची परबी भेटयली. पळयात रंगपंचमीची कांय खिणचित्रां. रवींद्र भवनाच्या या आवारात म्हणजे रवींद्र भवन साखळी सगळ्या उत्सव मनोवपा खातीर रंग उत्सव मनोवपा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक हांगासर आपयता सगळी वेवस्था करता आणि तुम्ही सगळे जाण या होलीच्या उत्सवात होलीच्या रंगात सगळे जाण घरावन वता. अशाच पद्दतीचो हो होली उत्सव दर वर्सा मनोवया. सगळे जाण आमी तशें म्हणटा की हो रंग उत्सव आसा. हो रंग उत्सव मोठ्या व्हडा उमेदीन मनोवपा खातीर सगळ्या आमच्या भावा भयणीक खूब शुभेच्छा दिता. विशेष करून आमच्या सगळ्या भयणीक ज्यो हांगासर मुद्दामून सार्वजनीक जाग्याचेर होळी खेळपाक आयल्या त्या सगळ्यांक आमी रिस्पेक्ट दिवचो, तांचो आदर दवरचो आणि तांचो होळी तांच्या बरोबर खेळटा. होळी उत्सवाच्यो परत एकदा सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. विशिंग यू हॅपी होली टू ऑल ऑफ यू. सो सगळ्यात होलीची परबी सगळ्यांची होली चड करून फातोड्डेकारांची होली जितले ते स्पिरीट आहा होली ते कलरफूल त्या भशेन तेंची होली जावची अशें हांव देवा कडेन मागता. ही होली करतना आपल्या गोंयच्या समाजान एकवट जाय, एकसाथ जाय आनी हाजे बरोबर आमी जेन्ना होली सेलेब्रेट करतात तेन्ना आमी आमचे अस्मिताय आनी आमचो अभिमान विसरूंक जायना. ते आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या गोंयच्या लोकांक आमची होलीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज वार्षिक प्रमाणे आमी रामबाबाच्या देवळान नांव दवरलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमची होळी आमी सुरू करता. ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आनी ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयतात. तेच्या नंतर आमच्या आख्खी वास्कोकरांची होळी सुरू जाता. हांव मागता आमचे सगळे रामबाबाचे जितले भक्त आसा तांच्या सगळ्यांक ही होळी जी आसा ती सुरक्षीत होळी जावं. होळी पडून गंभीर जखमी जाल्ल्या तरणाट्याक निमणें मरण आयलें. सोमारा राती मेणकुरे गांवांत होळी घालतना ती पडून प्रणव मिशाळ हो तरणाटो गंभीर जखमी जाल्लो जाल्यार हेर दोग तरणाटे किरकोळ जखमी जाल्ले. जखमी प्रणव ह्या तरणाट्याचेर बांबोळेच्या जीएमसीत उपचार सुरू आशिल्ले. शिगम्या निमतान सोमारा राती मेणकुरे गावात होळी घालपाची गडबड चालू आशिल्ली. ते वेळार गर्दी आशिल्ली. आंब्याची होळी नेमात घालतना अचकीत तोल वचून थंय उबो आशिल्ल्या प्रणव मिशाळ ह्या तरणाट्याच्या फाटीचेर होळी कोसळ्ळी. तशेंच थंय आशिल्ल्या हेर दोगांक निस्तो धपको बसलो. गंभीर जखमी जाल्ल्या प्रणवाक बेगोबेग म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर बांबोळे व्हेल्लो. जीएमसीत उपचार चालू आसतना मंगळारा सकाळी ताका मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण प्रणव हो बटालियन पुलीस आशिल्ल्याचे कळटा. प्रणवाच्या दुर्दैवी मरणाक लागून गावात दुःखाचे ल्हार पातळ्ळा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
फातोडेचा आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो. 3 थरांचे गोंय न्हंय संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करप, संरक्षित न्हंयो संवर्धन वाठार जाहीर करप, न्हंय संवर्धन प्राधिकरण निधी तयार करप हांचो आस्पाव ह्या विधेयकात आसा. 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरात येतले अशें विजयान सांगले. मजगती मडगांव पालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी चड भ्रष्ट आसात. नगरसेवक फक्त आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात असो आरोप विजयान केला. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय गोंय न्हंय संरक्षण विधेयक 2026 विधानसभेत मांडटलो. हातूंत 3 थरांचे गोंय न्हंय संवर्धन प्राधिकरण स्थापन करप, न्हंय संवर्धन वाठार जाहीर करप, हानिकारक कार्यावळींचेर निर्बंध घालप तशेंच हेर गजालींचो आस्पाव ह्या विधेयकांत आसा. 13 मार्चाक हे विधेयक सभाघरांत येतले. आता हे विधेयक सभाघराची मालमत्ता आशिल्ल्यान आपूण हाचेर चड उलोवपाक शकना अशें आमदार विजयाचें म्हणणें. आयकात. जे आमच्या फेडरेशन दिलेल्यान जें बील दिल्लें तें बील आमी मूव करतले म्हणून आमचो सगळ्यांचो कमिटमेंट आशिल्लो. त्याच प्रमाणे हांवें तें प्रायवेट मेंबर बील म्हणून हें केल्लें आहा. 13 तारखेक तें हें जातलें. किती एक्झॅक्टली ते रिव्हर्स पळय once it is the property of I cannot discuss this technically and discuss करप सारकें न्हय. मजगती मडगांव नगरपालिकेचे सध्याचे सत्ताधारी सगळ्यात चड भ्रष्ट आसात असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. पालिकेचे नगरसेवक फकत आपल्या सोयऱ्यांक नोकऱ्यो दितात अशेंय विजय सांगता. पालिकेन बायोडिग्रेडेबल कोयर एकठांय करप बंद केला. बुधवार सावन आमी चकाचक फातोडात 0.3 सुरू करतले अशेंय आमदार विजयान सांगलें. आयकात. आमी हें जें कावन्सील आहा हें मोस्ट करप्ट कावन्सील. फक्त आपले नातेवाईकांक नोकऱ्यो दिता. थंय जे मेन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आहा हो उडोवपाक आतां जागो ना म्हणून कलेक्शनूच करपाचें बंद केल्लें. सगळे वॉर्ड कंप्लिटली बुरशे आहा. अशे परिस्थितींत आमी 2 वर्सां जालीं आमचेच खर्चान आमी निवळसाण सुरवात करतात. आज होली जावन फाल्यांच्यान आमी पूर्ण फातोर्डा चकाचक 3.0 म्हटलं 3ऱ्या वर्सा ते आमी आमच्या खर्चान सगळे वॉर्ड क्लियर करतले. आमची हेल्पलायन रामनाथ जाल्यार आमचो तो हर्षद नायक ताका आमी कोऑर्डिनेटर म्हणून हातूंत घाल्लो आहा. सगळे वॉर्ड क्लियर जातले. सगळे जे पब्लीक स्पेसीस आमी रिक्रिएशन आनी ओपन स्पेसीस डेवलप केले ते बी आमी हातान घेतले. आनी ह्या फुडल्या 2 म्हयन्यांनी फातोर्डा म्हणजे ते फ्युचर रेडी कशें जातलें ते आमी करपाक समर्थ शिवाय आमी हें करतले. आनी पयलीं केल्लें आहा हे केपें करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. सोमारा राती कडेन चिंचिणी वाठारांत एका घरात अचकीत उसो पेटलो. ह्या उज्यात सुमती नायक हे 70 वर्साच्या बायलेक आगताक मरण आयलें जाल्यार तिचो भाव बालाजी नायक हाका किरकोळ दुखापत जाले. पुलीस फुडलो तपास करतात. पळयात. ते चोरी बालाजी तेणें दामान हेंका बोबाडी मारलो. कोण रावताले ते? ते भाव भयण बालाजी आनी ओके. कितले वर्साचे ते? 75 70. कितक्यांक जाल्लो हो उजो लागिल्लो तो? 9-10 राती 9 सुमार. ओके. मागीर कोणी फोन बीन कोणी केलो फायराक कितें? फायरींग आमगे फोन लागना जालो. हे ते नेबरान केलो मागीर तेगे लागलो. तुमच्या हिंगा भाड्यान रावताली ती? कितले वर्सां जाली? जालो सिलिंडर बी मागीर फुटलो उजो सिलिंडर फुटलो जाल्यार वयर हांव मरे आम देखून गेले. मागीर कशें लागले उजत? कशें? वयर तो सिगरेट बी ओडटालो. हांवें ताका सांगिल्लें आरे सिगरेट भितर ओड नाका तेल ना तो कितू कोण सांगिल्लें अशें करून माडयता तो. मागीर एक मिस्टेकीन तशें वचना तें मागीर तेजेर पेट्रोल तो मागीर कोणाक कितें इंजरी बी जालें? इंजरी हाका तेगे भयणीक ताका तें थिंग भितर आडोन आसतलें. रस्त्यान उदो मान सेव केल्लें जावन हांगा मेले काय ते हॉस्पिटलान? हिंगा जालें. हिंगाच जाल्ले. कितले वर्साचे आसले ते? गांवान खंयची ती? बरी. आनी ती मेले कितली वर्सां? 70.
सीसीपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पणजेचें राजकीय वातावरण गरम जावपाक लागला. एकूय उमेदवार आपल्या पॅनलांतल्यान भायर सरूंक ना असो सणसणीत दावो उत्पन्न पर्रीकारान केला. दारादारात वचून लोकांची समस्या जाणून घेवपा खातीर मोहीम चालू आसा आनी पणजी पार्किंग, रायबंदर जेटी, स्मार्ट सिटीच्या निधीच्या वापरा संबंधी नागरिकांकडल्यान वेगवेगळे प्रश्न उपरासतात अशें पर्रीकारान मुखार सांगलें. पळयात. दिसाक खूब बरो आसा. तो टायम खूब कमी मेळ्ळा, पण हांव प्रत्येक घरान वचपाचो प्रयत्न करता. दिसाक एक 8 वरां तरी म्हणजे लोकांगेर वचप चलप चालू आसता. आज एक मॉर्निंग म्हाका मातसो लायट मेळ्ळा, पण आज इविनिंग सुद्दां कॅम्पेनींग आसतलें आनी फाल्यां सकाळी सांज दोनी टायम कॅम्पेन करता. तांचे पॉयंट्स अनेक आसा. 5 वर्सां जे कितें जावंक ना ताचे बद्दल खूब आसा. रायबंदरा गेल्यार थंय एक कोणें म्हाका सांगलां की जो एक्विजिशन केल्लो जागो फॉर ग्रावंड ताच्या सायडीक 39 एप्लिकेशनां घातल्या म्हणून. सो रायबंदरूय चेंज जातले काय कितें? रायबंदर शूड एटलिस्ट स्टे प्रिस्टीन. सो अशे अनेक विशय आसा. ती जेट्टी बांदल्या, कोणें म्हाका सांगलें थंय जे स्टेप्स आसा ती स्टेप्स चड ना, सकयल पर्यंत वचना. चड तो सुकती आसता जेन्ना चड फिशरमॅन यूज लोडींग, तर धाकटी बोट हे आसता पळय होडे, तेच सकयल वता 8 फीट सकयल. सो ती फिशरमॅनाकूच बांदल्या काय कितें कॉमर्शियल जाका बांदल्या म्हणून तो दुबाव आयला लोकांक. सो अनेक हे विशय हे भोंवताना कळ्ळ्या म्हाका रायबंदरा. सो अशें प्रत्येक आतां पणजेन भोंवप काल चालू जालें. पणजेचे पार्किंग ऑलरेडी उलयलां. सो ते सगळे लोकां कडल्यान आयकून घेवप. इट्स लायक ए इंटरेक्शन. कोणूच फाटीं सरूंक ना. सो हाच्यान कितें चड उलोवपाचें म्हाका दिसना. ती स्टँडर्ड टॅक्टिक्स हांवें म्हणटा डेमोक्रेसी आसा, इलेक्शनांतल्यानूच बरो रिजल्ट दिता. असले करून इज नॉट गूड. कळ्ळें न्ही? कॅन्डिडेटाक प्रेशरायज घेवन फाटीं घेवपाक हें करप इज नॉट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. इट्स अ पार्ट ऑफ लूप होल्स. ते आमचे स्ट्रक्चर जे विथड्रॉवल डेट आसा पळय ताच्याहून एक दीस एक्स्ट्रा दवरूंक जाय नॉन विथड्रॉवल टायप एप्लिकेशन फायल करपाक. म्हणजे कितें करपाक 1-on-1 फायट आसल्यार एकट्याक विथड्रॉ करपाक प्रेशरायज करून विदावट इलेक्शन रिजल्ट हाडप. दॅट इज नॉट गूड फॉर डेमोक्रेसी. सो तशें विथड्रॉवल सुद्दां जालें जाल्यार लोकांक एक मेकॅनिझम आसूंक जाय आनी एक कॅन्डिडेट घालपाक. सो एक नॉन विथड्रॉवल डे एक्स्ट्रा अशें. सो इलेक्शन कमिशन शूड थिंक ऑन दीस थिंग्स. नावेली सिकेटी वाठारात मातयेचो भराव घालून सैमीक उदका स्रोतांचे लुकसाण जाता म्हणून थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळी उपरांत उपजिल्लोधिकाऱ्यान काम बंद करचे म्हणून स्टॉप वर्क नोटीस जारी केल्या. ह्या वाठारात 2 सुवातींचेर सैमीक उदका स्रोतांची नाशाडी आनी मातयेचो भराव घाल्ल्याची कागाळ जायते फावट थळाव्यांनी केल्ली. हाका लागून पावसात पूर तशेंच घरां, शेतां आनी पर्यावरणाक धोको निर्माण जावं येता म्हणून थळाव्यांनी हुस्को उक्तायल्लो. So we are right now at Shiketi, and I'm sure all were aware about the land filling case that was recently known to everyone out here. We assume that it was land filling at one survey number, that is 178. But just 2 days ago, we got to know it is not one survey number 178 that has been damaged. There are 2 survey numbers, that's 178 as well as 179. So exactly there are 2 water bodies that have been damaged, not one. So yesterday we met the collector, Egna. So she guided us with the process, and with her swift action we could get a stop order, and this never happened so quickly. So all thanks to Egna ma'am for the same. And at the same time, with the help of our villagers who have come forward, and Apanch Inasur, who took this matter along with the villagers, and we are able to do something about our water bodies and stop this destruction that's happening at Shiketi. गोंय हे प्रथा, परंपरा आणि लोकसंस्कृतीचो भंडार. शिगमो म्हळ्यार रंग, नाच आणि उत्साह. सांगेच्या मळकण्या वाठारात शिगम्याची एक आगळेवेगळी परंपरा अजूनही जपतात, ती म्हळ्यार शेणी उजो. उज्याची होळी खेळपाची ही शेकडे वर्सांची परंपरा अजूनही तितल्याच भक्तिभावान मनयतात. वर्स पद्दतीन या वर्साकूय हजारांनी लोकांनी आपली हजेरी लावन उज्याची होळी आपल्या आंगार उडोवन घेवन व्हडा भक्तिभावान होळी मनयली. गोंयांत शिगमो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयल्लो वता. गोंयभर रंगाची होळी जाल्यार मळकण्या उज्याची होळी. सांगेच्या मळकण्या ह्या गांवची खास वळख म्हळ्यार शेणी उजो, उज्याची होळी. ह्या होळयेंतलो उजो आंगार घेतलो की वायट विघ्नां पयस वता असो भावार्थ आसा. देखून ह्या होळयेंतलो उजो घेवपाक लोक गर्दी करतात. गांवचे वर्सकार ह्या परंपरेत सगळ्यांत चड म्हत्वाचे. वर्सकारा फाटोफाट गांवकार, गैरकार आनी वेळीप हांकां मान दितात.
गावातल्या देवाच्या भाटातल्यान सुपाऱ्याच्या माड्यांची होळी काढून हाडटात. माडयेच्या होळीचेर पयलो धपको मारपाचो मान वर्सकाराक आसता. ताच्या उपरांत गावचे लोक एकठांय येवन माडी हाणटात. अशा 3 माड्यांच्यो होळ्यो काडटात. एक होळी श्री नागनाथ देवाकडेन, दुसरी श्री मल्लिकार्जुन देवाकडेन आणि तिसरी श्री जल्मी देवाकडेन पुरतात. श्री जल्मी देवाच्या होळयेचेर उपरांत गडे चडटात आणि ताच्या फाटीर शेणी लाशिल्ले इंगळे मारतात. उज्याच्या ज्वालात खेळपी ही परंपरा फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार सबंद भारतात एकमेव अशें मानतात. शेकड्या वर्सांची ही परंपरा अजूनय तितक्याच श्रद्धेन आणि एकवटान जपली वता. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ऑशेल शिवोले झऱ्याकडेन जावपी 8 मिलांच्या बांदकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयान गोंय सरकार आणि रारा कन्स्ट्रक्शनाच्या दनयाक नोटीस काढल्या. ह्या प्रकरणात उच्च न्यायालयान प्रकल्पाक मान्यतायेक आव्हान दिल्ले. ह्या बांदकाम खातीर पिवपाच्या उदका स्रोताक धोको निर्माण जातलो असो दावो याचिकादारांनी केल्लो. सर्वोच्च न्यायालयान हाची दखल घेत संबंधिताक नोटीस जारी केल्या. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 13 एप्रिलाक जातली. उसगांवच्या थळाव्यांनी मंत्री विश्वजीत राणेक तेको दीत एकठांय येवन दोनापावला ताच्या बंगल्यार मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो खर निशेध केला. कलम 39A रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान कांय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. उदरगतीच्या कामाआड अशें आंदोलन करप योग्य न्हय. असले प्रकार आमी मुखार खपोवन घेवचे नात. मंत्री राणे फाटल्यान आमी ठामपणान उबे रावतले अशें उसगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केलां. दोनापावला मंत्री विश्वजीत राणेच्या बंगल्या भायर मोर्चा वेल्ल्या आंदोलकांचो उसगांवच्या थळाव्यांनी खर निषेध केला. कलम 29A रद्द करपाची मागणी करपी ह्या आंदोलना फाटल्यान कांय राजकीय हेतू आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. सोमारा उसगांवच्या थळाव्यांनी एकठांय येवन मंत्री राणेच्या फावरान आपली भुमिका स्पश्ट केली. उदरगतीच्या कामाक आडमेळी हाडपी अशा आंदोलनाक उसगांवकार तेको दिवचे नात. पूण मंत्री राणे हाणें घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून वाठाराच्या उदरगतीक उर्बा मेळ्ळा अशें थळाव्या लोकांनी सांगले. देखून कसलोय दबाव आसलो तरी आमी ताच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावतले अशें उसगांवकारांनी सांगले. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. विश्वजीत राणेन खंयचो गोवा विकूंक काडलो? विश्वजीत राणेन खंय राती भितून आपल्या घरा कडेन रावन तेणी हे केलें, झोनींग चेंज केलें. हर मनशाक हे आसा, अधिकार आसा. आपले जे हे आसा ते म्हाका म्हाजे चुकलां, म्हाका तुमी सारकें करून दिवचें म्हणून. की आमी विश्वजिताच्या फाटल्यान आसतले. गरज पडल्यार समज जर जालें जाल्यार आमी बी सेक्युरिटी दितले. तेणी जे सावड्ड्याचे उलयलां, सावड्ड्याच्या 70 उलयलां ते बी आमी खरें करतले. तेजे संरक्षण करपाक जर आमकां जर कळ्ळें तेज्या घरा कडेन उतर रावतले. रावतले मरे म्हणून सांगता, कोणी तेका कमी लेखचो न्ही आनी तो कोणाक असो आदर कोणाक दिवना. विश्वजीत राणे आमचो आमदार, आमच्या मतदारसंघाचो आमदार, आमचो मिनिस्टर. आमी कोणाकूच काय म्हणूंक दिवचे ना. दोस्तानो, हे आमी मॅसेज घेवन आमी सगळ्यांनी एक रावपाचो आमी प्रयत्न करूया. की आमी विश्वजीत राणे फाटल्यान चट्टाना सारखे, पहाडा सारखे आमी उबे रावतले आणि तो जो डिसिजन कितें घेता ते आमी मान्य करतले. सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो राग येयल्लो आसा. कारण हे तेंच्यांनी जे कितें केलें, ह्या लोकांनी जे तेच्या घराचेर मोर्चा व्हेलो, नाका नाका ते केलें, तेजे बळी केली तयार, हे योग्य न्हू. हे तेंच्यांनी जे कितें केल्लें आसा पळय ते सामके तेंचे रॉंग आसा आणि ते तेंकाच भोगचे पडटले. आणि हांव ते गोष्टीचेर सामको तेंचेर निषेध करता. आज जी ही सभा घेतल्या, निषेध सभा, ही बाबाच्या जावं पिये जावं आनी कोण बाबा, ही कोणाकूच खबर ना. हे तुमकां हांव ह्या देवाच्या प्रांगणात रावन सांगता की तुम्ही हेजेर विचार करता. हो स्वतः जावन ह्या लोकांनी निश्चय केला की आम्ही निषेध सभा घेऊया म्हणून.
तर ताका मर्यादा असता, ताका जागे असता आणि ही मर्यादा आणि हे जागे हांचे भान न दवरता त्यांच्या खासगी प्रॉपर्टीचेर जे त्यांच्या बंगल्याचेर ज्यो घडामोडी जाले आणि जे जे वायट कामां जाली त्यांचे सगळ्यांचे आमी हांगासर निषेध करता आमी उसगांवच्या वतीनसून सगळे निषेध करता हेच्यान फुडें असली खंयचीच गजाल आमी खपोवन घेवची ना. बाबा तुम आगे बढ़ो, बाबा तुम आगे बढ़ो. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दैनिक गोमंतक दिसाळ्यात 3 मार्च ते 13 मार्च 2026 ह्या दिसांनी झुंज पणजीची ह्या सदरा खाला पणजी महानगरपालिका वेंचणुके विशींच्या खासा घडामोडींचेर आसतली नदर. 11 मार्चाक जातली वेंचणूक तर मतमेजणी 13 फक्त वेंचणूकच न्हय तर ग्राउंड लेवलावेल्यो ताज्यो खबरां विशींची थेट म्हायती तुमकां ह्या सदराक वाचपाक मेळटली. तर आयजूच तुमच्या लागींच्या विक्रेत्यांकडेन संपर्क साधून तुमचो गोमंतक दिसाळ्याचो अंक सबस्क्रायब करा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी